फाटली 4 वर्सां जाली कर्मचारी भरती आयोगांतल्यान एकूय सरकारी खात्यांतले रिते पद भरूना। विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर आयोगा मार्फत नोकर भरतेक विलव लायलो। आता दोळ्यांक पानां पुसपा खातीर आयोगा मार्फत नोकऱ्यो दिवपाचें सरकारान जाहीर केलां। पूण सरकाराक आपली पोळी भाजपाक जाय, देखून हे आयोग केन्नाच चालीक लागचे ना, काँग्रेसीचो फुडारी एल्विस गोमसान सांगलें। The constitution by an act of the state legislature called the Goa Staff Selection Commission was formed in 2019. 20, 21, 22, 23 4 वर्सां सोंपली, सोपत येता आतां 1-2 म्हयन्या भितर। ह्या 4 वर्सां भितर एक सिंगल रिक्रुटमेंट करूंक ना। ग्रुप सी सर्विसीस जे आतां आमी मल्टीटास्किंग तितून आयला, LDC मल्टीटास्किंग, हे इन्स्पेक्टर्स, एक्साइज गार्ड्स, हे सगळे त्या कमिशनाच्या मार्फत रिक्रूट जावपाक जाय। आज 4 वर्सां जाली एकूय सिंगल रिक्रुटमेंट करूंक ना। आनी तुमी मिडियानूय तांकां विचारूंक ना हो एक्ट कित्याक म्हणून काडलो। अशें हांवें कोणाक एकट्याक विचारलें जाल्यार तो म्हणटा ना आतां जालें ना रे, आतां 31 ऑगस्ट पासून चालू जाता। सो ह्या 4 वर्सांत कितें जालें, इलेक्शन लागल्या उपरांत लागपाचें आसतना ते 10,000 नोकर भरती म्हणटा ती ही तांकां खबर आसली स्टाफ सिलेक्शन कमिशना मार्फत केलें जाल्यार गडबड करूंक मेळचो ना, म्हणून ताणें एक आर्बिट्ररी डिसिजन घेवन हे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन सस्पेंड करून दवरलें। म्हणजे कसलोच रिक्रुटमेंट ह्या स्टाफ सिलेक्शन कमिशना मार्फत जावचो ना। आनी आतां फाल्यां म्हणटा ते 31 ऑगस्ट पासून आमी चालू करतले, तोपर्यंत तुमी कितें कोणाक भरपाचें आसलें ते भरून काडले। तरी सुद्दां हांव चॅलेंज दितां की हे 31 ऑगस्टाक करचें ना, कित्याक वेकन्सीज अश्यो एरायज जाता, ताजेर ताबो तांकां जाय आपलो ताबो असल्यारच कितें तरी करूंक मेळटा न्हू। आज म्हाका दिसता 4-5 पिटिशनां हायकोर्टान पेंडींग आसा। म्हणजे ही पळय विशियस सायकल, तुमी चुकी करप, कोणाचेर अन्याय जावप, ताणें कोर्टान धांवप आनी 4-4, 5-5 वर्सां काडप आनी तें मागीर प्रकरण थंड जावप, तुमी परते हांगा सगळे भानगडी चालू करप, अशें ही विशियस सायकल ही फिरत आसा।